माझे घर योजना ह्या दिसांनी खूप चर्चेता, पूण चोडणा आयलंडार फाटल्या 5 पिळगेच्यान एका घरात रावपी हो कुटुंब आपल्या घराच्या हक्का खातीर झगडटा. माझे नाव काशीनाथ यशवंत भोमकर. आता हे जग तुमचे घर हा कितले वर्साचे कितले पिळगी हांगा काडल्यो? 4 पिळग्यो जाल्यो. आमी आतां चवथी पिळगी. चवथी पिळगी. तुमची आनी पिळगी आहा न्ही दोन? हय, दोन. बाबूसो यशवंत भोमकर. हां, म्हणजे 5 पिळगे जाल्यो. तूं चवथो पिळगेचो? हय, चवथी पिळगेचो. तूं चवथो पिळगे. आतां म्हाका सांगा, आतां कितें इश्यू जाला सद्याक? आतां इश्यू जाला हे भाडकार आतां म्हणटा इकले म्हणटा आनी येवन आमकां सतयता म्हणजे कोणाक घेवन येता, गुंडांक आनी कितें भाणसय बीन ते घेवन येता. फिजिकल एजॉर्ट बी केला, मारपट बीन अशें? मारपट बीन जाले आनी तो हें करतालोच आमकां येवन सतयता, मारूंक गुंडांक बिंडांक घेवन येता. तुमी केस करूंक ना तेजेर? आमी केस घातलेली. आतां कितकी वर्सांच जाली कोर्टान चलताली. करून करून आई मेली आमची, बापूय मेलो, आवय मेली. ह्या झगड्यान मेले? हे झगड्यानूच काबार जाली. आनी तेज्या खातीर ते पक्षी खातीर ते येवन हांगासर उरले, तेज्या हितून ते चड हें जाली. बक्षी? हय. हो मॅटर कोर्टान आसून सुद्दां गौरव बक्षी हो व्यक्ती दावो करता की आपणें हें भाट विकतें घेतलां आनी ताणें त्या लोकांची घरां येवपा वचपाची वाट आडयल्या आनी तांकां वापरपाक दिना. मुनकार केस चालू कोर्टान चालू आसले. आदवोगाद दशरथ सावंत आसलो पयलीं. तेणेन त्यो कितें फायन पयशे भरले, तांकां कितें दिले पयशे, पंचायतीकूय हांगासर पयशे दिले. कोणेन दिले ते वो एडविनान न्हू आतां घेतलेली. तो पंचायत खंयचे पडटा तुमकां? आमची चोडणा शहरां पंचायत. ओके. केस कितले वर्सां जाले चलता कोर्टान? आतां कोर्टान म्हाकाच जालें आतां 62 चालू आहा. 11/10/1964 हांव. म्हाकाच आतां हांव कोर्टाक वयतालो, आई वयताली. आई तुज्या पयलीं आई वयताली? आई वयताली, आई वांगडा हांव वयतालो कोर्टाक. म्हणजे 60 तुमी जावचे पयलींच्यान कोर्टान आहा? हय, पयलीं पासून आहा मुणकाराचे. मुणकार. आनी कितें ऑर्डर बी येयल्या तुमकां अशें की तुमकां जागो मेळचो? तुमी कितें डिमांड कितें आहा तुमकां? आमकां आतां कितें आहा, आतां गव्हर्मेंटच्या हितून आमची ही सगळी प्रॉपर्टी आहा पळय ती आज्यान बीन केल्ली. माड घातलेले, हांगा शेतां रोयताले, बांय हे आहा. हे आतां तेणे 2 प्रॉपर्टी केल्या हे ज्यो, आनी एक इकली म्हणून सांगता तो. आनी ही प्रॉपर्टी आहा आनी ती बीन इकल्या, डिलेट जाल्या दिसता. म्हाका कांय खबर ना. म्हणल्यार पूण तुमी मुणकार न्ही? हय, मुणकार म्हणून आसले ते. मुणकार म्हणून थंयसर आतां आमकां कांय हें सांगूंक ना. हितून मामलेदारान मेन्शन करूंक ना. पूण कोर्टान कितें दिल्ल्या तुमकां? कोर्टान ती फायल दिल्ली ती दशरथ सावंतान आपणें हें केलें, पयशे घेतले आमचे कडसून, हें केलें पयशे. ताका पेमेंट करताले न्हू, गेल्ले एक हें जालें, हियरींग जालें, ते हें करताले, पयशे दिताले ताका. ते पयशे घेवन तेजे कडेन फायल आसली ते म्हणटा ना. आता शेत आहा, हे शेत कोणाले? हे शेत आमचे सामके हांगासून सारके ते दर्याक तेकला. तुम्ही रोयता, शेत करता? हय, आमी शेत रोयता, पूण आतां 1-2 वर्सां करूंक मेळना. उदक भरल्या? उदीक भरता, बांद बीन सारकें ना. आमी आमची जाणटी म्हणजे आमी हांगा सगळे आमी हांगाच हितूनूच. ओके. तर हे वाट बंद केल्यार तुमी शेती सुद्दां करपाक मेळचें ना? ना, ही ती वाट बंद केली जाल्यार आमकां शेत सुद्दां करूंक मेळचें ना. हे ते दुरीक आहा पळय, हय, ते थंय ते सायडीन दुरीक आहा. हेजी व्हडली स्वाद आहा ती. व्हडली स्वाद आहा ती वयर पासून आहा. आतां हो जो गांव पळय तुमी पयलीं हांगा रोयताले बी? हय, हांगा पयलीं आमी रोयताले. हांगा नाशणो, मूग बीन कितें घालताले, शेत बीन ज्योतीचे, कोरमुटाचे आमी हांगा रोयताले. हांगासर बांय आहा, ते बांयन आमी लाटून उदीक काडटाले आनी तितून शिंपताले. कितले वर्सां जाले बंद जावन हांगा? हे आतां बंद जाले म्हाका आतां 4-5 वर्सां दिसता. 4-5 वर्सां? हय, म्हणजे एक जातली. आजी पणजे रोयताले पळय तेन्ना रोयताले? हय, तेन्ना. कितले हे जाले वर्सां जाले हांगा रोयपाचें सोडल्या ती? आमी मागीर हांव आजो बिजो रोयताले न्हू, मागीर आई बीन रोयताले, मागीर ते सोडले, बंद केले. मागीर तो भाटकार मागीर येवंक लागलो, आडोवंक लागलो आमकां. हय, कोणाक घेवन येवंक लागलो मागीर. ओके. म्हणून आमी ते मागीर बंद केले. हांगा रोयपाचें बंद केलें. आमची गोरवां आसली, गोठो आसलो, गोठो मोडलो तेणी भाटकारान मोडलो. ते गोट्याक आहा 30 नंबर आहा, घराक आसलो 29 नंबर. हय,
हय ते बीन तेंच्यांनी सगळे एक ते वयर आनी एक गोयणो आसलो हे आसलो गोठो आसलो आमचो हां थंय वाट आहा पळय थंयसरूच येता आसतना रायट सायडीक आसलो तो मोडलो तेंच्यांनी. तुमचेर ट्रेस पासिंगाची केस घालता आनी बुलडोजर हाडून तुमची घरां मोडून उडयता अशी तो तांकां धमकी दिता. यहाँ पर किसी को डिस्टर्ब करेंगे तो थप्पड़ लगेंगे इनको. एक काम कर, क्या हुआ सर? थप्पड़ लगेगा अगर यहाँ पर आए तो पुलिस के अंदर जेल कर देंगे. सुनो, आपका एरिया कहाँ से कितना तक है? यहाँ से अंदर तक है सारा. यहाँ से इधर से ये बाउंड्री वॉल यहाँ पर है. ये वाला है ना? हाँ, ये पाथ को छोड़कर ये इनका ये पाथ इनको दिया हुआ है. इनको दिया है हाँ, यहाँ से लेकर पूरा इस तरफ और नीचे हमारा है. आपका? ये ट्रेसपास ना करें हमारी प्रॉपर्टी पर और किसी को डिस्टर्ब ना करें. ये सिर्फ उनको पाथ है जाने के लिए. बस इधर नहीं आएंगे और हमसे बातचीत नहीं करेंगे. अगर करेंगे आपका है. बस इतना. हम ये कुछ नहीं बोला है. अच्छा, तुम झाड़ कट क्यों करता ना इल्लीगल? ये बातचीत होता है. इधर से दिया ना किधर तो दिया बताओ. आप कौन है? अपना घर का पेपर दिखाइए. एक्सप्लेन करता नहीं. घर का पेपर दिखाइए. तो म्हाका एक्सप्लेनेशन करता नाही. दिखाइए. तेच सांगता तो हांगाच्यान दिला. तुका एक सांग, तेजेकडे उलयता म्हाका खबर ना कितें एक्चुअल मॅटर आहा न्हू. तुझ्याकडे उलयतलो तेजेकडे उलयतलो न्हू. आता तुझे कितें प्रॉब्लेम आहा ते सांग. माझी फक्त कंप्लेंट कितें तो झाडां इल्लीगल बांधताय मारता पळय तितलीच. तो झाडां कापूंक मेळना. कंप्लेंट करो. कंप्लेंट कर. तेका कायदो हा कंप्लेंट दी. प्रायव्हेट प्रॉपर्टी तुम्हाला दिलेली तुमका वाट अजून दिवंक ना क्लिअर जावंक ना कोर्ट चालू आसा. जाल्यार कोर्टाच्यान घाला स्टे हाडूंक कोर्टांच्यानूच सांगला आमकां कोणाक एंटर करू नका म्हणून. दूसरे वाले के साथ है. बोली दिखाइए ना क्या. किसी एक प्रॉपर्टी एकूच आहा सगळे कोर्टान आसा एडवर्टायज. हांव कितें करूं शकता म्हाका पेपर दाखोवन विचारपा. आमकां सांगला हांगासर कोणाक एंट्री करू ना जो पर्यंत तुमचे निभावना ते पर्यंत कोणाक हे करू नका अलाव करू नका म्हणून. आता लिगली तू सांगताला पंचायतीन दी सांगला कोर्टांच्यान चालू आहा स्टे पेपर मागता मगो. तेच आता वयता मरे पंचायतीन. आता तेका तू हाडू शकना हांव हाडू शकना. तो सायनो हांगा येयलो हांगासर आनी तो म्हाका आपोवंक लागलो थंयसर तूं बीजेपीचो मनीस म्हणून तो धमकी दिवंक लागलो. कितें म्हटलें? बीजेपीचो मनीस म्हणून बीजेपीचो मनीस म्हणून म्हाका धमकी दिवंक लागलो. तुका कोर्टान वचलो हे करतलो ते करतलो म्हणून लागलो. हय आनी मागीर तो म्हाजो थंय व्हिडियो काडूंक लागलो वयर वयता आसतना. ओके हय येयल्ले फावटी येवन आमकां धमकी दिता. येयले फावट धमकी धमकी दिता कोणाक घेवन येता कोणाक 5-6 जाणांक बराबर घेवन येता लोकांक. घेवन येता कोणाक घेवन येता. सगळ्यांक धमकी घालता. धमकी घालता. आनी कितें म्हणटा घर प्रॉपर्टी आपणें घेतली आमच्या सगळी म्हणटा. आनी कितें म्हणटा घर मोडटलो कितें घर म्हणटा? मोडटलो म्हणटा तो आपली प्रॉपर्टी तुमकां भायर काडटलो कोर्टान धाडटलो म्हणटा. सद्याक हे मॅटर कोर्टानूच आहा अजून. मॅटर कोर्टान आहा आनी ती बाय आहा पळय थंय सुद्दां वचोंक दिना आमकां. मॅटर सबड्युटीस आसतना सुद्दां तुमकां येवन घरान धमकी दिता. घरान येवन धमकी दिता आमकां. तुमी धमकी दिता म्हणून कंप्लेंट बी केली हा? आमी कंप्लेंट करूंक वचोंक ना अजून पासून. कित्याक हे चलता न्हू आमचे. आनी काल हांवें कंप्लेंट दिल्या दिल्या. तो म्हणटा आपणाक ती नोटीसी बिटीसी काय लागना म्हणटा. तो आपूण म्हणटा आपले म्हणटा तो आपूण मोडून उडयतलो म्हणटा. तो म्हणटा झाडां बिडां सगळीं आपली खंय आपणाक जाय ते करूंक मेळटा म्हणटा. तो काय लागना म्हणटा तो आपणाक. ओके आनी कितें म्हणटाले तुमी बुलडोजर? आनी तो बुलडोजर हाडटलो म्हणटा आपूण सगळी जी आहा ती उडयतलो म्हणटा. ती गोवोरमेंटाची आपणाक काय लागना म्हणटा ती आपूण पळयतलो म्हणटा. सरकार आपली हर घर जल योजना प्रमोट करता खरी पूण ह्या घरांत मात ती योजना अजून पावना. अजून सुद्दां हांगचे लोक बांयच्या उदकाचेर जगतात. आता बाय तुमची आज्या पणजे त्या टायमाचे अजून तुम्ही हे उदक पियाता? हेच उदक पियाता. खडपाची बाय तिका झरे आहा फूल झरे आहा. झऱ्याच्यान येता झरे सुकाना बाय ती. बाय सुकाना ना सुकाना. म्हणजे हेच उदक हेच यूज करता पिवपाक बी सगळ्याक? पिवपाक बिवपाक हेच नळ बीन काय ना आमकां. पिवपाक न्हावपाक सगळ्याक? न्हावपाक बिवपाक सगळे हेच. गव्हर्मेंटान PWD कनेक्शन दिवंक ना? पायपीचे काय दिवंक दिवंक ना. लायट कनेक्शन दिल्या? हय लायट कनेक्शन दिला. केन्ना दिल्या लायट कनेक्शन? लायट कनेक्शन ती आमची आई आसता पळय तेन्ना म्हाका सारकी खबर ना ती. म्हणजे खूप पयलीं? खूप पयलीं सरकारान घाल्ली? हय सरकारान. डिमांड कितें एक्चुली? आमचो डिमांड आहा आतां म्हणजे कितें आमकां ही आतां वाट पळय मेन वाट जाय घर जाय आनी बांय जाय. आतां आमकां आतां आमी 6 जाण आहा हांगासर म्हणल्यार 3 भयणी 3 जाण भाव. थंय आमकां घर आहा पळय तें आतां आमचें घर आहा तितली आनी तेच्या भायर आमकां जितके एक
1,500 तरी स्क्वेअर मिटर आमकां जाय. आतां गव्हर्मेंट हितून कितें आहा, तुम्ही मुणकार म्हणून रजिस्टर आहात. बोर्ड रजिस्टर आहा. कितें आमकां तिगांकूय म्हणल्यार 500 म्हणल्यार 1,500 तरी स्क्वेअर मिटर जाय आमकां. वाट जाय, बांय जाय, नळाचें कनेक्शन जाय, लायट आहा आमकां. लायट बीन ती आमी घेतलेली, आमी पयशे पण सरकारान थ्रू येयल्ले. हय, सरकारान ह्या खांब्यांचे पयशे आमी भरल्या. कितले वर्सां पयलीं लायट कनेक्शन येयल्या? येयल्या पळय आतां येयल्यार म्हाका जाली दिसता 62 म्हणटकच 40 एक वर्सां तरी जातली. सरकाराचे लायट कनेक्शन चोडना येयल्यार, चोडना येयल्ली पळय तेन्नासून. तेन्ना आमी हांकां दिता म्हणून ते मागीर पयशे भरूंक जाय आसले खांब्याक. ते पयशे भरले आनी खांबे घेतले. 3 घेतलेले, 2च घातले. एक भायर घातला आनी ही पायपां आमी पुरल्या. कितले वर्सां जाले म्हणटा? 40-50 वर्सां जाले लायट दिवन? हय जाली. जाली. 40 वर्सां जातलीच न्हू येयल्यार लायट. आतां तो कितें म्हणटा, तुमी हांगा घरा कडेन वाठार येयल्यार सुद्दां तो म्हणटा की तुमी ट्रेसपास करता. हय, तो म्हणटा आपले हितून येयला म्हणटा. म्हणजे तुमकां वाट घरा येवपाक वाट सोडिना? वाटूय सोडिना आनी घर म्हणटा आपणे घेतला म्हणटा. आपूण घर मोडून उडयतलो म्हणटा. एका हितून आमी व्हिडियोन पळयता की तो म्हणटा की ट्रेसपास करतले, मार खायेगा अशें कितें म्हणटा. हय, तो म्हणटा तुमकां मारून कोर्टान बुल्डोजर हाडटलो आनी मोडून उडयतलो म्हणटा. तांची सरकारा कडेन एकूच मागणी आसा की तांचें घर, तांची बांय आनी तांची येवपा वचपाची वाट तांकां मेळची. तुम्ही पळयतात GNH.